आंध्र प्रदेशातल्या कांची शंकराचार्य पीठावतीन जाल्ले व्याकरणशास्त्राचे महापरीक्षेत यश मेळयिल्ल्या सांगे रिवणातल्या प्रियव्रत पाटीलाची फुडली मोख महाभाष्य रत्नाकर परीक्षा। रिवणातले श्री विद्या पाठशाळेचो मुख्याध्यापक आशिल्लो बापूय देवदत्त पाटीला कडच्यान सुरवातीचे प्रशिक्षण घेतल्या उपरांत प्रियव्रतान शंकराचार्य विद्यापीठात फुडली दीक्षा घेतली। आपल्या यशाचे श्रेय तो ताच्या शिक्षकांक दिता। परस पुढे महाभाष्य रत्नाकर म्हणून एक आसा, 3 वर्सांची एग्जाम आसा, ती दिवपाची आसा। ती आतापर्यंत हिस्ट्रीत कोणीच दिवना, अशी कठीण आसा ती म्हाका हेच्या फुडें दिवपाची आसा। आईन आनी बाबांनी मदत केल्यात म्हाका, पण तांचे परस गुरुजींचेच सगळे आसा। हे मोहन भैयाले, मोहन चंद्राणी शर्मा जे आसा म्हागेले गुरुजी, त्यांचे आनी म्हागेले व्हडले गुरुजी कंपेला सत्यनारायण शास्त्रीजी, ते राजमहेंद्रवरांत रावता, त्यांगेलेच आसा हे सगळे। आमचे तिगांचे हांव नाय म्हणना, पण जे आसा ते त्यांचेच। एकूच विचारता, जेन्ना तुमी पास जाले म्हणून तुमकां कळ्ळें हें कळ्ळें तेन्ना तुज्या मनाक पयलो विचार कितें येयलो? कितें येयलो म्हणटकीर म्हागेल्या गुरुजीले प्रयत्न सफळ जाले इतले तेच इल्लें मनान। आतां मुखार कितें करपाक विचार आसा? मुखार बाबा भशेनच शिकोवपाचें, ही पाठशाळा आनी व्हड करपाची। प्रियव्रताचो बापूय म्हणटा, आमची अपेक्षा ताणें फुडें फुडें शिकत रावचें। जे जगपाचें जे साधन आसा त्या बद्दल आमी इतले बेगीन कितें अणमुकूच करचें बी म्हणून तो ल्हान आसा न्ही, 15-16 वर्सांचो आसा, इतले बेगीन त्या संबंदी कांय निर्णय घेवपाची गरज ना। पूण विद्येची प्रतिश्ठा वाडपाक जाय आनी जास्तीत जास्त लोक ह्या क्षेत्रांत येवपाक जाय, म्हणून ताणें सगळ्यांनीच आमी काम करपाक जाय, इतलेंच। आनी ते 4 एग्जाम आसा न्ही? हय, आनी आसा, आनी दुसरे विशय आसा, जशें आसा न्यायशास्त्र आसा, मिमांसा शास्त्र आसा, तर ते बी ताणें शिकपाक जाय। आमची अपेक्षा तशीच आसा। प्रधानमंत्र्याच्या ट्विटान जबाबदारी वाडली। प्रियव्रत ल्हान आसल्यापासूनच आमी कितें केलें, तेच्या वांगडा फक्त संस्कृतच उलयलें। तो 4 वर्साचो वयसर आमी संस्कृतच उलयताले। मागीर कितें जालें, तेची लँग्वेज मदर टंग म्हणटा तशी ती पळय संस्कृतच जाली। मग मागीर भायल्या लोकांकडून, घरातल्या इतर लोकांकडून ताणें मराठी, इंग्लीश आनी हिंदी बी ताका येवपाक लागलें। मागीर हळूहळू तेची जशी ताकद वाडली पळय, तशें ताणें व्हडले व्हडले ग्रंथ ताका शिकयले आनी बाबून बी तेचो मान राखत, आदर राखत ते सगळे ग्रंथ शिकून बरो अभ्यास करून येदें व्हडलें यश मेळयलें। आनी आतां पळय सगळी कडेन तेची वाहवा आसा। साक्षात आमच्या पंतप्रधानान सुद्दां ताका ट्वीट केलें। हो आईच्या दृश्टीन खूबच अभिमानाचो विशय। पूण हांव अशें म्हणटा, पंतप्रधानान ट्वीट करून कितें केलें, आमचेर व्हडली एक जबाबदारी टाकली। आतां तुमकां ह्या कार्यांतल्यान सुटका ना। बाबूक सुद्दां तेचो होच संदेश आसा असं म्हाका दिसता। बाबू, तूं आतां इदें व्हडलें काम आतां केलें पळय, हेचे परस आनी चड तुका करपाक जाय। ही ट्रॅडिशन तुका राखपाकूच जाय। आतां तूं आनी ह्यातून दुसरें म्हणजे भायर सरूं शकना। हेच्या वांगडा आनी कितें करता तें कर, पण हे तुका करपाकच जाय, असो तेचो संदेश आसा अशें म्हाका दिसता। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।